नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 9 एप्रिलाक जावपी मतदाना खातीर आसाम, केरळम आनी पुडुचेरी हांगा आयज जालो प्रचाराचो निमणो दीस. साबार पक्षाचे वालकडे फुडारी देंवले प्रचार करपाक. गुजरातच्या लोकांक अशिक्षीत म्हणिल्ले खातीर भाजपाचे रविशंकर प्रसाद हांणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे विशीं उक्तायली तिडक. वेंचणुको सुरूच आसतात, मर्यादा सांबाळप गरजेचें. मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर भारताच्या इंधन, जहाज तशेंच थंय अडकून पडिल्ल्या लोकां विशीं म्हायती दिवपा हेतान केंद्र सरकाराच्या संबंदीत मंत्रालयाची जोड पत्रकार परिशद. 9 एप्रिलाक फोंड्यां जावपी पोटवेंचणुके खातीर महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी भाजपा उमेदवार रितेश नाईक हांच्या प्रचार सभेत घेतलो वांटो. रितेश नाईक हांकां भोवमतान जैतिवंत करून रवी नायक हांकां दिवची श्रद्धांजली. आनी आयज संवसारीक भलायकी दिसा निमतान गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंयच्या लोकांक भेटयली परबीं. विकसीत भारत घडोवपाक स्वस्थ नागरीक आसता बुन्याद. आनी आतां खबरो विस्तारान. देशाच्या राजकारणात आयज खूब म्हत्वाचो दीस आसा. 2 दिसां उपरांत आसामात तशेंच केरळमात आनी पुडुचेरीत वाठारांत मतदान जातलें. आयज वेंचणूक प्रचाराचो निमणो दीस. तिनूय राज्यांनी आयज साबार फुडारी मैदानांत देंवन वेगवेगळे आरोप प्रत्यारोप आश्वासनां दितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आसामात एका जनसभे वेळार काँग्रेसीचेर टिका केली. हम सीए की बात करते तो कांग्रेस विरोध करती, वो कहती है सीए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है कि सीए होते ही घुसपैठियों को जाना पड़ेगा. भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत षड्यंत्र के साथ इस पूरे क्षेत्र को घुसपैठिया बहुल क्षेत्र बनाने का काम किया. भूपेन हजारिका हांकां भारतरत्न दिवन सन्मानित केल्ले खातीर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी भूपेन हजारिका हांकां अपशब्द दिल्ले विशीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी खरगे हांचेर टिका केली. मोदी जी ने भूपेंदा को भारत रत्न दिया. कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं गाने बजाने वालों को भारत रत्न दे दिया. अरे खरगे जी, क्या हो गया है राहुल के साथ रह रहकर आपको? भूपेंदा को गाना बजाने वाला कहते हैं. राहुल के संपर्क का इतना असर हो गया है आप पर. भूपेंदा भारतीय संस्कृति के राजदूत है, हमारे कल्चर के राजदूत है. अस्तंत बंगालात जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपाचे म्हालगडे फुडारी आनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग प्रचारात देंवले. ह्या वेळार उलोवप करतना अस्तंत बंगालात बेगीनूच तृणमूल काँग्रेसीचे कुशासन सोंपतले आनी फाटलीं 15 वर्सां ममता बॅनर्जी हांच्या फुडारपणा खाला फकत गैरप्रकार आनी भ्रष्टाचार तशेंच घुसखोरांक पालव मेळ्ळा असो आरोप राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार केलो. 3 बार आप यहाँ की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं. क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है. हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है. 3 बार आप यहाँ की मुख्यमंत्री रही. मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है. केरळात जाल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत उलोवप करतना काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी गुजरातच्या लोकांक अशिक्षीत आनी सोंपेपणान भ्रमिश्ट जावपी अशें म्हणिल्ल्याचे फाटभुंयेर आयज भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद आपोवन काँग्रेस अध्यक्षांचेर खर टिका केली. ह्या वेळार उलोवप करतना वेंचणुको जायत आसतात म्हणून काँग्रेस अध्यक्ष खरगे हांणी केल्लें विधान बेजबाबदार आनी मर्यादे भायलें जावन आसा अशें रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें. तशेंच तांणी खरगे हांणी गुजरातच्या लोकांची माफी मागची अशी मागणी केल्या. The utterances of Mr. Khadge is not only demeaning
but shameless and utterly despicable. अब एक पूरे प्रदेश के लोगों को इलिटरेट कहना, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को, इसका मतलब क्या है? मिस्टर खरगे, यू ओ एन अपॉलजी टू द कंट्री. बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे. उन्होंने पूरे एक गुजरात प्रदेश को इलिटरेट कहा है, अशिक्षित कहा है, जहां से गांधी जी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, कई वैज्ञानिक, कई संत पैदा हुए. देशभरात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि पीएनजी पुरवण सामान्य झाल्या. आयज नवी दिल्लीत अस्तंत आशिया संकटाच्या फाटभुंयेर स्थितीची माहिती दिवपा खातीर अंतर मंत्रालयीन जोड पत्रकार परिशद जाली. भारतात फावोशा प्रमाणात एलपीजी सिलिंडराचे स्टॉक आसा, तशेंच ताची पुरवण सुरळीतपणान जाता अशी माहिती पेट्रोलियम आणि सैमीक गॅस मंत्रालयाचे जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी दिली. देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है. ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है. भारत सरकार ऑलरेडी 70% तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रेस्टोर कर चुकी है. कल लगभग 6,500 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई, और अगर इसको हम 19 किलो के सिलेंडर्स के टर्म्स में देखें तो लगभग 3.5 लाख होता है. भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है. कल लगभग 1 लाख सिलेंडर, 5 किलो के 1 लाख सिलेंडर्स की सेल हुई है. अस्तंत आशिया संकटात सापडिल्ले सगळे भारतीय नाविक सुरक्षित आशिल्ल्याची माहिती बंदर, जहाज, येरादारी आणि उदकामार्ग अवर सचिव मुकेश मंगल हांणी दिली. The ports remain operational and normal in India with no congestion reported. State maritime boards have also confirmed about smooth functioning. The ministry continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions, maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसव. कृष्णा 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 कृष्णा. चोर के पीछे पड़ी अक्खी मुंबई की पुलिस पर हाथ न आए 420. चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर के पीछे पड़ी. करते बड़े बड़े जो काम, जग में बहुत बड़े दो नाम, कृष्णा और बलराम. कृष्णा और बलराम. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो.
फोंडे मतदारसंघात जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजपाचे उमेदवार रितेश रवी नायक हांच्या खातीर पोरन्या बस स्थानकाचेर आयोजीत प्रचार सभेत महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांचे सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच भाजपाचे आनी हेर आमदार आनी पदाधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्याक उदरगतीच्या दिकेन व्हेला. संवसारीक संघर्शाच्या फाटभुंयेर पुराय संवसारांत अस्थिरताय आसा, म्हणून संवसारभरांतल्या फुडाऱ्यांक हो संघर्श भारत थांबोवंक शकता हो विश्वास आसप हीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शना खाला तयार जाल्ली देशाची शक्त जावन आसा अशें देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें. आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या नेतृत्वात गोव्यामध्ये प्रचंड मोठा विकास झालेला आपण बघितला. खरं तर मी असं म्हणेन की या आधुनिक गोव्याला आधुनिकता देण्याचं काम हे मोदीजींच्या नेतृत्वात मनोहरभाई पर्रिकर आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलं. आज गोव्याची बदललेली परिस्थिती आपण पाहू शकतो. तुम्ही विचार करा, आज जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालं, वेगवेगळे फ्लायओव्हर्स, एलिव्हेटेड रोड्स, जुवारीचा ब्रिज, हे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तयार झालं नसतं तर गोवा चोको ब्लॉक होत होतं. हळूहळू पर्यटकांना असं वाटायला लागलं होतं की या ठिकाणी खूप कंजेशन आहे. पण योग्य वेळी या गोव्यामध्ये मोदीजींच्या आणि आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम झाल्यामुळे आज पुन्हा एकदा देशामध्ये सर्वाधिक पर्यटक हे आपल्या गोव्यामध्ये येतात. ही आपल्याकरता अभिमानाची बाब आहे. रितेश नायक हांच्या रुपान एक सौजन्यशील व्यक्तिमत्व आमी उमेदवार म्हणून लोकां मुखार दवरला. सर्गेस्त रवी नायक हांणी फोंड्या खातीर केल्लें योगदान पळयत जाल्यार खरें म्हळ्यार ही वेंचणूक बिनविरोध जावंक फावो आसली. मतदारांक ह्या पोटवेंचणुकेंतल्यान तांकां श्रद्धांजली दिवपाची संद आसा अशें फडणवीस हांणी मुखार उलयतना सांगलें. आणि एक प्रकारे तेही रवी नाईकजींना श्रद्धांजली देतील अशी मला अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने त्यांनी हा विचार केला नाही. खरं म्हणजे मगाशी सांगितलंय, खरंय, या एका सीटनी या ठिकाणी कुठलाही राजकारणात बदल होत नाही, सरकारवर कुठला परिणाम होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये गोव्यासारख्या राज्यामध्ये एक सुसंस्कृत अशा पद्धतीची अपेक्षा ही आपण ठेवली, पण दुर्दैवाने ती पूर्ण झाली नाही. पण मला विश्वास आहे विरोधकांनी जरी ही अपेक्षा पूर्ण केली नसेल तरी फोंडेकर ही अपेक्षा पूर्ण करतील आणि 9 तारखेचं वोट हे रितेश करता नाही, 9 तारखेचं वोट हे रवी नाईकजींकरता या फोंड्याची जनता देणार आहे. गोंय सरकार राज्यांत फोंड्या म्हालाक शिक्षणाचें केंद्र करपाची मोख दवरता आनी हे खातीर फर्मागुडयेंत IIT, कुर्टी हांगा पशुपालन महाविद्यालय तशेंच फॉरेन्सिक महाविद्यालय उबारपाचें ध्येय आसा. कांय काळा भितरूच फोंड्या शाराक नवें रूप फावो जातलें अशें उत्तर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत दिलें. वळखली वता आनी हेच टावन ऑफ टेम्पल आमी पळयता की ती एड्युकेशन सिटीत कन्वर्ट जाली. तुमी मुद्दाम जर फोंड्याकाराक पळयशात KG to PG आणि KG to प्रोफेशनल एड्युकेशन आज आमच्या फोंड्यात अवेलेबल आसा. जावं ती GVMS कॉलेज, जावं ती रवी नायकाची PS कॉलेज, जावं तांची फार्मासी कॉलेज, आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीस जे सगळे फर्मागुडी हांगासर आसा. आणि आता नव्यान आमी IIT जी आसा ही फर्मागुडी वयल्याच कॅम्पसात आमी एस्टाब्लिश करता, म्हणजे फोंड्याकारा खातीर ती सगळ्यात लागची जातली. देशातली चौथी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज आमी फोंड्यांतल्या कुट्टी हांगासर एस्टाब्लिश केली. हे फोंड्याकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आणि नव्यान जावपी वेटरनरी कॉलेज ही बी आमी कुट्टीत एस्टाब्लिश करता. ही फोंड्याकारा खातीर तितकीच म्हत्वाची आसा. म्हणून तर फोंड्या सिटी ही एड्यू सिटी म्हणून वळखली वतली.
हांगासर IIT आसा, ITI आसा आणि प्रोफेशनल कॉलेजी आसात. विचार करात की इतक्या मोठ्या प्रमाणात कॉलेजी आयल्या उपरांत ह्या पूर्ण सिटीचो एक नवीन चेहरो आमकां पळोवपाक जाय. बाब रवी नायक हांच्यांनी पळयलें विजन, म्हणजे हांव फाटल्या 7-8 म्हयन्याच्या भितर फोंड्यांत खूब फावटी आयलो. तांच्यांनी केल्ले विविध प्रकल्प, मागीर तांच्यांनी केल्ले कृषी भवनाचो प्रोजेक्ट आमी पुराय करून उक्तावण करपाक शकले. तांच्यांनी डेव्हलप केल्ली लायब्ररी थोड्या दिसाच्या भितर आमी तिजेय उक्तावण करतले. स्वस्थ नागरीक हीच विकसीत भारताची बुन्याद आसा. गोंयांतली भलायकी सेवा ही फकत सेवा नासून आमची जबाबदारी जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी संवसारीक भलायकी दिसा निमतान दिल्ल्या संदेशांत नमूद केलें. गोंयच्या लोकांक भलायकी दिसाची परबी भेटयतना भलायकी मंत्री राणे हांणी राज्याच्या भलायकी मॉडेलाचेर उजवाड घालो. ह्या वेळार गोंयचे भलायकी मॉडेल लोकाभिमुख प्रशासनाचे सर्वोत्तम देख आसा अशें सांगतना देशभर गोंयच्या भलायकी सेवेची तोखणाय जाता अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. On the occasion of World Health Day, I can only say that today India has moved way forward and forward in a manner in which each and every aspect that is being taken care of in the country, right from preventive medicines to screening, every aspect to one of the largest programs of community insurance that has been initiated by the leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Today we have a very dynamic Health Minister of the country, Shri JP Nadda ji, and here in Goa, we are proud to say that Goa being a small state, we talk about the Goa model. On the occasion of World Health Day, I would like to also say that Goa was also showcased to the BRICS ministers and respected dignitaries across in one of the events which was hosted by Russia. We are very proud to say that this Goa model is an inspiration of the vision of the Honorable Prime Minister. As a team, the Chief Minister of Goa and myself, we work taking the vision of the Honorable Prime Minister right up to the grassroots. Today, whether it is a emergency service, whether it is taking healthcare to the rural area, or whether it is introducing new molecules for the best treatment protocols in our country, in our state. Initiatives such as the HPV vaccination, cancer screening programs, medication for diabetes, insulin to the people, whether it's cancer registry, whether IVF treatment free of charge in the state of Goa. Goa is the unique and only state in the country. गोंयांत मराठी भाशेक लेगीत राज्यभाशेचो दर्जो मेळचो ही मागणी पुराय करपा हेतान मराठी राज्यभाशा निर्धार समिती आतां आंदोलनाची खरसाण वाडयतले आनी हे खातीर राज्य पावण्यार मेळावे आयोजीत करतले अशी माहिती समितीचे राज्य निमंत्रक सुभाष वेलिंगकार हांणी सांगलें. समितीन फाटल्या वर्सा राज्यांत 20 सुवातींचेर मेळावे आयोजीत केले. तशेंच विधानसभेत मराठीक राज्यभाशेचो दर्जो दिवपा खातीर प्रस्न उपस्थित करचो म्हणून 30 आमदारां सयत लेगीत बसका केली अशी माहिती तांणी दिली. मराठी प्रेमींची वोट बँक जबरदस्त झाल्याशिवाय सरकारला दणका बसणार नाही. एक लक्षात येतं की या सगळ्या कार्यक्रमांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद हे बघितल्यावर यावेळी मराठी समाज जागा होत आहे याची चिन्ह सगळीकडे आम्हाला दिसू लागलेली आहे. आताचा टप्पा आपला जो आहे हा या सगळ्या मराठी प्रेमींचं, या सगळ्या सहानुभूतीचं हे रूपांतर हे मतपेटीत कसं होईल याकडे आमचं पूर्ण लक्ष राहील. आणि त्यामुळे ही गोष्ट निश्चित आहे की एकतर राजभाषा सरकारने केली पाहिजे मराठी, नाहीतर सरकारने खुर्ची सोडली पाहिजे. या दोन्हीपैकी एक पर्याय हा सरकारकडे आहे असं आम्ही सरकारच्या समोर ठेवत आहोत. राज्याचे पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी आयज पर्वरीच्या सपदरी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पा विशीं साळगांवचे आमदार केदार नायक तशेंच भौशीक बांदकाम, उदका स्रोत, वीज, पुलीस तशेंच हेर संबंदीत अधिकाऱ्यां सयत नियाळ बसका घेतली. बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना पर्वरीचे लोक उदरगतीच्या कामां खातीर पुराय सहकार्य करता, पूण अशें करतना तांची गैरसोय जावची न्हय हे निश्चित करप गरजेचें. देखून पावस सुरू जावचे पयलीं महामार्गाच्या कामांत कांय सुदारणा करपा खातीर ज्यो सुचोवण्यो दिल्ल्यो ते संदर्भात मंथन करपा हेतान ही बसका जाली अशें रोहन खंवटे हांणी सांगलें. प्रमाणे we have had with the principal chief engineer and his entire team and the ancillary म्हणजे police, traffic, WRD, electricity, water supply, बाकीचे डिपार्टमेंट जे जाय पडटा तांकां सगळ्यांक आपयल्ले. आणि एक रिव्ह्यूच्या माध्यमांतल्यान एक कोण आयलें
की देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच आर स्टील अनरिजॉल्व जे आमी ऑलरेडी तांचेर दिल्ले की तांणी करून घेवचे. फॉर एक्झाम्पल ड्रेन्स ऑन द हायवे, मागीर द पर्टिक्युलर रोड्स मोबिलायझेशन, ज्या एरियांनी पॉटहोल्स आसा ते पॉटहोल्स काडपाक लायिल्ले, जे मेजर जंक्शन आसा थंय कामां आशिल्लीं, इम्प्रुवमेंट ऑफ जंक्शन्स. So there are a lot of works which have been given yesterday, and again we have shared the list, and we have asked them to time bound before monsoons to ensure. एक म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आमच्या दिगंबर बाब कामतीच्या सहकार्यान we have been asking that the flyover be commissioned latest by October, आणि ऑक्टोबर समज पर्यंत कमिशन करतले. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांचे हस्तुकी कोरगांव गोसावी वाडा हांगा 4 आर्म दिव्यांचे उक्तावण जाले. पेडणे मतदारसंघाची एकंदरीत उदरगत जावची आणि ह्या उजवाड व्यवस्थेची स्थापना करची अशी मागणी परिसरातल्या लोकांनी केली. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक जिल्लो पंचायत सदस्य राधिका पालयेकार मुखेल सोयरी म्हणून हजर आशिल्ल्यो. मतदारसंघातल्या दरेक वाड्याचेर मुळाव्यो सुविधा दिवप ही सरकाराची जबाबदारी आसा आणि रस्त्यावेल्या ह्या दिव्यांच्या मजतीन रातीच्या वेळार लोकांक परिसरात भिरांत नासतना भोंवपाक धीर मेळटा अशें आमदार आल्लेकर हांणी सांगलें. इलेक्शनाच्या टायमार हांगासर हांव येयल्लो त्या टायमार हांवें हांगासर देवा कडेन हें केल्लें कितें नाल्यार कितें हांगासर देवा कडेन हांव करतलो. ते आयज हांगासर देवा कडेन उजवड घातलेलो आसा. ताका लागून सगळ्यांक हांव सांगूंक सोदतां अशीच म्हाजी कामां आसतलीं जी आयज कोरगांवान खुबशीं कामां आमी केल्लीं आसा आनी हेजे फुडें आतां जातलीं बी. तशेंच हांव झेडपीकूय सांगूंक सोदतां झेडपीच्या हितूनूय खुबशीं कामां आसात. ती बी कामां एज फास्ट करून घेतलो आनी तेणी बी करून घेवची. ताका लागून जे आयज आमकां लोक इलेक्ट करून हाडटा कितें तरी अपेक्षा आसता लोकां कडेन कितें आमी कितें तरी गांवान आमचे कितें तरी चेंज घडोवचें म्हणून. ताका लागून आमी सगळ्यांनी जे मेंबर्स झेडपी सगळ्यांनी रावन एके कडेन गांवाची उदरगत करपाची खूब गरज आसा. ताका लागून जी आयज आमी कोरगांवान कामां केल्लीं आसा अशें उदकाचेय प्रॉब्लम आतां तेणी सांगलेले एज फास्ट कितें आहा जाल्यार ते हांव सॉल्व करून घेतलो. कित्याक चडशे प्रॉब्लम ऑलरेडी आख्ख्या पेडण्यान सॉल्व जाल्लेली आसा. थोडेशे आतां कितें आतां थोडे एप्रील मे थोडेशे प्रॉब्लम जाता पूण ते बी आतां प्रॉब्लम एज फास्ट हांव सॉल्व करून घेतलो. तशेंच आतां अशे सगळे जाण वांगडा रावत जाल्यार कोरगांवान खुबशे डेव्हलप करूंक शकता आमी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून मुखेलमंत्री रोजगार येवजणेचो लाव घेवन राज्यांत कपड्यांचो वेवसाय सुरू करून ते संवसारीक पावंड्यार पावोवपी निनोश्का आल्वारीस डेलानी हांची यशोगाथा सांगल्या. सैमीक कपडो आनी पारंपारीक पद्दत वापरून तशेंच सामको कमी कचरो तयार करून अशे तरेचो वेवसाय स्थापन करपी निनोश्का हिणें मुखेलमंत्री रोजगार येवजणेच्या अंतर्गत मेळिल्ल्या आधाराचेर बळग्यार आपलो वेवसाय संवसारीक पावंड्यार व्हरपाक मजत जाली अशें नमूद केलां. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी निनोश्का हांची तुस्त करतना बायलेन थारायिल्लें जाल्यार आत्मनिर्भरतेच्या दिकेन ती आपलो मार्ग स्वता तयार करूंक शकता अशें म्हळें. Hi, I'm Ninoshka Alvarez Delaney and I'm an ethical fashion designer based in Saligaon, Goa. I have my own eponymous fashion label. In Saligaon's peaceful lanes, inside a 200-year-old Goan home surrounded by fruit trees, Ninoshka Alvarez Delaney crafts a success story in sustainable fashion, powered by family love and the CMRY scheme. We design and produce garments and products made out of natural fabrics, made out of natural dyes, using traditional techniques and zero waste production. After years designing for big brands like Zara and H&M in Mumbai, Ninoshka saw the fashion industry's waste problem. She chose sustainable clothing that respects people and planet. Her home studio became the heart, close to family, kids playing nearby. I started my career working for the fast fashion industry where I used to design for brands like Zara, H&M and Nordstrom. And I also worked in the luxury fashion industry where I was designing for Bollywood actors and industrialists. But I somehow felt I wanted to give back to society and nature through my work. And that's when I started this label in order to do something that could give back to the environment. Each garment begins with her careful sketches. Zero waste means every scrap transforms into bags, accessories, or home items. Her 7-person team thrives in this Wong family space. We grew from a small team
today we have about 7 people. It's a very small team, but we are also creating employment for not only people in Goa, but we are generating employment for artisans outside Goa. Since I produce my own fabrics and I work with natural dyers, I'm also creating employment for people across the state and outside. With deep family love, her husband Ashley pours his heart into marketing, growing their Etsy shop from local start to worldwide joy. Each sale a shared triumph connecting eco-fashion lovers everywhere. In 2016, her dedication won a national award, celebrating her sustainable vision. So the CMRYs came at a time when I really required the financial support, and I managed to invest in raw material and machinery and essential tools like a digital camera and a laptop that helped me build my business. Goa's Chief Minister's Rojgar Yojana provided the vital boost, part of CM Dr. Pramod Sawant's vision for youth self-employment. Today, sustainable fashion connects with customers worldwide, expanding her team while supporting artisans across India. The business that started as a small idea, thanks to the CMRY loan, it grew, and I was able to manufacture my products here in Goa, and I sell it through multi-designer stores and online, both nationally and internationally. So my ideas and my designs are now being marketed across the globe, which really pleases me. And it was just the CMRY loan that a small idea could grow so much. Ninoshka's journey shows how a small idea can grow into global success. With Goa's strong support for self-employment, led by CM Dr. Pramod Sawant, her story inspires every dreamer to take the first step. फोंडे शेड्यूल कास्ट असोसिएशन हांणी समाजातल्या लोकां खातीर एका दिसाच्या सृजनोत्सव ह्या कार्यावळीचें आयोजन फर्मागुडयेच्या GVMs उच्च माध्यमीक शाळेच्या सभाघरांत केलें. ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान गावपाची सर्त, नाच, चित्रकला, पाककला, छायाचित्रण तशेंच हेर सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण नामनेचे वेवसायीक संदीप निकळे हांचे हस्तुकीं जालें. प्रसार भारतीच्या पणजेच्या दूरदर्शन केंद्रात प्रादेशीक खबरां विभागा खातीर निमित्तीक पद्दतीन खबरापत्र संपादक, खबरां निवेदक तशेंच देवनागरी, कोंकणीत टायपिंग तशेंच वेबसायट असिस्टंटाची नेमणूक करपा खातीर अर्ज मागयल्यात. साभार पदा खातीर पदवी मेरेनचें शिक्षण आसप, कोंकणीचें गिन्यान तशेंच पत्रकारितेची फाटभूंय आसप गरजेचें आसा. ह्या पदां खातीर 30 एप्रील मेरेन अर्ज करचे अशें कळीत केलां. अर्ज प्रादेशीक खबरां विभागाच्या मुखेल्यांच्या नांवान धाडून दिवचे. चड म्हायती खातीर प्रसार भारतीची .gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवची. IPL क्रिकेट सर्तीत काल कोलकाता आनी पंजाब पंगडां मदीं कोलकाताच्या ईडन गार्डन हांगा जावपी खेळ पावसाक लागून रद्द जालो. कोलकाताच्या पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. पावस पडचे आदीं पंगडान 3.4 षटकांनी 2 गडे वगडावन 25 धांवड्यो काडल्यो. खेळ स्थगीत जाल्ल्यान दोनूय पंगडान दरेकी 1 गूण फावो जालो. हाका लागून पंजाबाचो पंगड आतां गुण वळेरेंत पयल्या स्थानार पावला. आयज जावपी खेळांत सांजेच्या 7:30 वरांचेर राजस्थानाचो पंगड मुंबयच्या पंगडा आड गुवाहाटीच्या बालसपारा क्रिकेट स्टेडियमात खेळटलो. आनी आतां पळोवया तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.5 अंश सेल्सियस इतल्यान नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 9 एप्रिलाक जावपी मतदाना खातीर आसाम, केरळम तशेंच पुडुचेरी हांगा आयज जालो प्रचाराचो निमणो दीस. साबार पक्षांचे मालगडे फुडारी देंवले प्रचार करपाक. गुजरातच्या लोकांक अशिक्षीत म्हणिल्ले खातीर भाजपाचे रविशंकर प्रसाद हांणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे विशीं उक्तायली तिडक. वेंचणुको सुरूच आसतात, मर्यादा सांबाळप गरजेचें रविशंकर प्रसाद. मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर भारताच्या इंधन जहाज तशेंच थंय अडकून पडिल्ल्या लोकां विशीं म्हायती दिवपा हेतान केंद्र सरकाराच्या संबंदीत मंत्रालयाची जोड पत्रकार परिशद. 9 एप्रिलाक फोंड्यां जावपी पोटवेंचणुके खातीर महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी भाजपा उमेदवार रितेश नाईक हांच्या प्रचार सभेत घेतलो वांटो.
रितेश नायक हांकां भोवमतान जैतिवंत करून रवी नायक हांकां दिवची श्रद्धांजली. आनी आयज संवसारीक भलायकी दिसा निमतान गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंयच्या लोकांक भेटयली परबी. विकसीत भारत घडोवपाक स्वस्थ नागरीक आसता बुनयाद, मंत्री राणे. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.